दिस हेडलाइन इज स्पॉन्सर्ड बाय पारुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पॉसिबल है। सॅम्युअल ब्रॅगनच्या मरण प्रकरणात पुलीस अधीक्षकान केली म्हापशेच्या पीआयची चौकशी। हेर अधिकाऱ्यांचोय घेतलो जबाब, मात मारपीट खंय जाली ताचे चित्र अस्पष्ट। कर्नाटकान खुनाच्या गुन्यांवान फरार आशिल्ल्या दुबाविताक मडगांवां धरलो। दुबावित रेल्वेन गोंयान येता म्हूण कर्नाटक पुलिशेन दिल्ली टीप। दोनापावला हवाई बिचार मेल्ले अवस्थेन सापडले जीएमसीचे इंटर्न दोतोर। मेले कशे कळपाक ना मार्ग। पोस्टमॉर्टम जालो, विसायरा रिपोर्टाची प्रक्रिया सुरू। हर्मल गेस्ट हाऊस बलात्कार प्रकरणात कागाळ करपी बायलूच गायब। पुलीस घेतात सोद, दुबावित मात कादयेन। चौकशेक एना दिल्लो पत्तो चुकीचो। निष्ठावंतांक कुशीक काढून काँग्रेसीन सांताक्रूज आनी शिवोलीची तिकेटी विकली। नुयेची विकपाचो प्लान। राधाराव ग्राशियासाचो गंभीर आरोप। गिरीशाच्या नेतृत्वाचेरूय विचारले प्रस्न। वाडीव बिला आड अंजुरकार फुरियोज। मुख्य अभियंत्याक घालो घेराव। बिला फारीक करचीच पडटली, ना जाल्यार लाईट करतले कट। वीज मंत्र्याची शिटकावणी। आनी आयआयटी निमणे पावली फार्मागुडी। गोंय सरकाराचो प्रस्ताव केंद्र सरकारान केलो मान्य। जमीन आयआयटी गोवा हस्तांतरीत करपाचो आदेश।